कोरोनाच्या आड वैजकी चाचण्यो आनी सोशल डिस्टन्सिंगाच्या पावंड्यार वावर बरो चल्ला. मात भायल्यान इन्फेक्शन घेवन येतल्या दुबावितांक आडावंक चॅक नाक्यांचेर वेवस्था जाय तशी दिसना. साधन सुविधा नासतना वेले वयर यंत्रणा. गोंयकारांनी भयान सोशल डिस्टन्सिंग आपूण जावन सुरू केला. देवळांचे उत्सव विधी दर्शन बंद. महामारीचे परिस्थितीत लोकांनी दर्शनाक देवळांनी वचचे परस खंय घरच्यान देवाक पांयां पडचें. We therefore request all citizens, particularly the priests of all religious places, to adhere to the directions and advise the followers to pray from home. As they say, God is everywhere and He also resides within us. Please help us arrest the spread of this deadly virus. We request that devotees should stay indoors, keep themselves and families safe. Let only essential prayer services be performed in temples, churches, mosques, gurudwaras. पोळे चॅक नाक्यार कर्नाटकांतल्या गाडयांक सरळ एंट्री. धारवाड कोरोना दुयेंती मेळ्ळा. तो कोणाकोणाच्या संपर्कात आयला ताचो सोद चल्ला. गोंयांत बॉर्डरीचेर भायल्यान येतल्यांक तपासूंक मेडिकल टीम ना. कर्नाटकाच्यो गाडयो बिंदास गोंयांत. आज जनता कर्फ्यूचो दुसरो दीस आनी आमी आतां आसात गोंयच्या बॉर्डरीचेर, पोळ्या बॉर्डरीचेर. आमकां खबर आसा की हांगा लागींच एक 150 किलोमिटराचेर काल धारवाड ह्या तालुक्यान केस डिटेक्ट जाल्ली आसा कोरोना व्हायरसाची. आनी गेटीर खरें म्हळ्यार खबरदारी घेवपाक जाय आशिल्ली, पूण कर्नाटकाच्यो ज्यो गाडी आसा त्यो पॅसेंजर व्हेहिकल सोडटात हांगा आनी हेवी व्हेहिकल्स आसा ते आडोवन दवरलेले आसात. पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार आजुनूय हांगा एकय खंयच्याच मनशाक चॅक करपाक आजुनूय मेडिकल टीम ना. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. धारवाड कर्नाटकात मेळिल्ल्या कोरोना दुयेंतीच्या संपर्कात आयिल्ल्या 7 जाणांक क्वॉरंटायन केला. तांचे सॅम्पल टेस्टिंगाक धाडला. 30 जाणांक होम क्वॉरंटायन केला. गोंयांत अजून मेरेन तरी कोरोनाचो दुयेंती ना. सोमारा 2 सॅम्पलांचो रिपोर्ट नॅगेटिव्ह आयला. 13 जाणांचो रिपोर्ट येवपाचो आसा. गोंयांत सध्या 19 जाण होम क्वॉरंटायन आसात. फॅसिलिटी क्वॉरंटायन 7 जाण. कोरोना व्हायरसाक आळाबंद घालूंक गोवा मायल्सूय फुडें. परिस्थिती जाग्यार येयसर गोवा मायल्स ऑफ रोड. कर्फ्यूचो मार बशिल्ल्या गरिबांक आदार करूंक कोवीड फंड करचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. 1 लाख रुपया दिवपाची आमदार विजयाची तयारी. कोवीड फंड कर म्हणटा. कोवीड फंड म्हळ्यार कितें? केअर ऑफ द वल्नरेबल अँड इन डिस्ट्रेस फंड. हो फंड चीफ मिनिस्टराच्या अंडर करचो. कित्याक जे बारीक लोक आहा, बारीक समाज आहा, इकॉनॉमिकली गरीब आसा, हांकां आदार करपा खातीर टू मिटिगेट द fallout of this on the poor, the vulnerable, the small, medium businesses. We have to form this COVID fund immediately. आनी हांव पयलो 1 लाख रुपया म्हजो हे फंडाक डोनेट करपाक तयार आहा. सगळ्यांनी करचो. कित्याक आमी सगळे गोंयकारांनी एक चिंतपाची गरज आहा की आमी वी प्रिव्हेंट दीस कोवीड ऑर वी ऑल पेरीश विथ दीस कोवीड. सो आमी आज जर हे कोवीड गोंयांत येवपाक आडावंक शकना जाल्यार आमी सगळे काबार जातले. मागीर तुजें कांयच ना, कोण उरचो ना, कोणेंच राजकारण करूंक कोण उरचो ना. सो सगळ्यांनी सहकार्य दिवंक जाय ह्या मेजराक आनी सरकारांनी बी सर्वसामान्य नागरिकाक आदार दिवपा खातीर म्हाका दिसता हो फंड तयार करपाची गरज आहा. परिस्थिती पळोवन केंद्र सरकारान कोरोनाक कॉर्पोरेट आदार सीएसआरा खाला आस्पावीत केला. गोंय सरकार अर्थीक अडचणीत आशिल्ल्यान उद्देगांनी सीएसआरा खाला कोरोना फंडाक आदार करचो. सरकार ते खातीर खासा अकावंट उगडटा म्हूण मुख्यमंत्र्याचो कॉर्पोरेटांक उलो. कोरोनाक आळाबंद घालूंक भारतांत चडशे कडेन लॉकडावन. कोरोना व्हायरस दुयेंतींच्या संपर्कात आयल्यांक सोदपाचें काम चालूच. दुसरे वटेन दिशी दिशी दुयेंतींचो आंकडो वाडून 450 वयर पावलो. 23 पेशंट बरे जावन डिस्चार्ज. संवसारभर 3.5 लाखां वयर. 16,000 सोंपले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.